आय एम ऑन अ जर्नी टू गेट बॅक इन शेप आणि हे पाटी आमगे एक्सरसाइज चेंज केले. आजसो आम्ही डिफरंट बॉडी पार्ट्स ट्रेन करतले. पहिले चेस्टा मारली, मागीर शोल्डर मारले, मागीर बॅक एक्सरसाइज मारली आणि एक चेस्टा एक्सरसाइज मारली आणि मागीर रोप घेवन कार्डिओ केलो. सदां एक उदका बाटली आसूंक जाय वर्कआउट करता आसतना. हांवें कॅरी करूं ना तेका लागून हांवें कोकोनट वॉटर गेले. करी लिव्स, मस्टर्ड सीड्स, ऑनियन, कोथमीर आणि थोड्यो मिरसांग घेवन आज हांव कोता पोहा. पोहा फुगोवंक घायलो, पियाव आणि मस्टर्ड सीड्स गायलीचे गायली, थोडो करी लिव्स गायली आणि थोडी मिरसांग घेवन ती मातशें सॉटे केली. थोडो ओड्डी पीठ ऍड केलो, पोतून सॉटे केले. मागीर तो फुगोवंक घायलो पोहा बरो को प्रेस करून तेगे उदक निसतायन तो मागीर कायली घालपाचो आणि तांकां मिक्स करपाचो. केन्ना तितून कोण पीनट्स बी ऍड करता, आमी पीनट्स ऍड केले बुशू लागून. मागीर तितून साखर आणि थोडे मीठ घायले. सॉटे करून जाल म्हणटकीर तेका बरो येलो कलर येता. मागीर आमी थोडी कोथमीर आणि लिंबू उडयलो फॉर द टेस्ट आणि ते बरे प्लेटी घालून हांवें बुशू सर्व केले. बेब, पोहा. You made it? No, I ordered it. How many stars? 3. 3? Give.